नमस्कार बॉय प्रुडंट खबरो. जम्मू काश्मीरात पठाणकोट उरी भशेन टेरर हल्लो. लष्कराच्या आर्टिलरी युनिटाचेर हल्लो. 2 ऑफिसरांसयत 7 जवान शहीद. 2 ऑपरेशनांनी 60 टेररिस्टांक मारले. सगळे बीजेपी खासदार आमदारांनी 8 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर मजगतीची अकाउंट ट्रान्झॅक्शन डिटेल्स दिवची पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक प्रधानमंत्री मोदीन दिली 1 जानेवारीची डेडलाईन. सरकार आणि बँकांचे कॅशलेस मिशनाक शॉपवाले जाता फाटी फुडें. पणजे मडगांवां बँको पावल्यो मार्केटांनी शॉपवाल्यां मेरेन. मात इझी मोबायल रिचार्ज वाल्यांक कॅशलेस मानवलें. खलिस्तानाचो मुखेली टेररिस्ट मिंटूचे बरे मागपी सोयऱ्याचे फोन कॉल्स एटीएस करता स्कॅन. फोंड्या लागसार गांवांत मिंटूचे सोयरे. हालचालीचेर पुलिसाची नजर. अजून लिंक मेळना. पुलीस सेक्युरिटी ट्रॅफिक बंदोबस्ताचे बिल अजून फारीक करिनात. हायकोर्टान सनबर्नाक काडले वडीर. हायकोर्ट म्हणटा पयलीं बिल डेपॉझिट करात, मागीर अर्ज पळोवया. आणि बीजेपी सरकारा आड काँग्रेसीची पदयात्रा 15 दिवसांन सुरू. 12 डिसेंबर मेरेन बीजेपी सरकारा आड चार्जशीट घेऊन 34 मतदारसंघांनी भोंवतली काँग्रेस. डिमॉनिटायझेशनाचेर फिक्सिंग म्हूण ऑपोजिशनान टार्गेट केले उपरांत प्रधानमंत्री मोदीन बीजेपीच्या आमदार खासदारांक अकाउंट डिटेल्स दिवपाच्या फर्मान काडला. 8 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर मजगती अकाउंट्साचे ट्रान्झॅक्शन डिटेल्स पार्टीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा मेरेन पावोवचे पडटले. 1 जानेवारीची डेडलाईन दिल्या. डिटेल्स फायल करपाक खंय पार्टीन वेगळे प्रिंटेड फॉर्म पार्टीच्या ऑफिसांनी दवरल्यात. इतले मजगती काय राजकारणी चर्चीक इन्कम टॅक्साच्यो नोटीसी धाडल्यात म्हूण सांगून धर्माच्या आदारान राजकारण करतात ते चुकीचे. देशातल्या काय देवळांकय नोटीसी आयल्यात म्हूण निलेश काब्रालान पुराय प्रकाराचेर स्पश्टीकरण दिला. एवरी कॅश फॉर्म अमाउंट नोटीस विच इज हियर इन माझ्या हातीन आसा ती पिरियोडिक आसा. सिमिलर नोटीस हॅज बीन गोन देयर की वॉट एवर 500 and 1000 रुपी नोट्स वॉट यू हॅव तुम्ही सांगा म्हण. So I don't see what is wrong with this. It is not to penalize any church. आता गोंयान बाकीचे जे इन्स्टिट्यूशन आसा दे आर स्मॉल इन्स्टिट्यूशन. जशें आमचे महालक्ष्मी टेम्पल जालें वा खंयचे टेम्पल ओ आमचे सगळे टेम्पल जे आसा दे आर स्मॉल इन्स्टिट्यूशन्स एंड दे डोंट कंबायन विथ अदर टेम्पल्स एंड फॉर्म इन्स्टिट्यूशन. आणि ही सगळी इन्स्टिट्यूशन दे कम अंडर द प्रिव्यू ऑफ द कलेक्टर. दे कम अंडर द महाजन ऍक्ट वॉट इज ऑफ 1960 म्हणजे पोर्चुगीज ऍक्ट जो आसा. आणि थंय गव्हर्मेंट टेक्स केअर ऑफ दीस अकाउंट्स. Like Tirupati also is run by Andhra Pradesh government. The collector is supervising Tirupati, but there are other devasthans where also who have received notices in India, like the Bhagwati temple in Kotiyanara. Notice issued to Budh Gaya temple in Madhubani temple. But the impression other they create केले आसा and it is given for a church. It is a normal IT act which normally is gone a circular. Like I told you one. There are so many with me where in Goa, other than the temples, they have all people have got. Is to खंय तरी पैसे कल्ले करता ते बँकात डिपॉझिट करा आणि कितले तुमच्याकडे आसा ते सांगा. सो व्हॉट इज रॉंग विथ दिस. आणि म्हाका खबर आसा चर्च एज फार एज आय नो चर्च डज नॉट टेक एनी मनी. इट इज ऑल डोनेशन. सो व्हॉट इज रॉंग इन चर्च टू डिक्लेअर व्हॉट इज दॅट. आज जे ते क्रिएट करता थोडे आमचे आमदार पडिल्ले आमदार आणि आतांचे आमदार ते नाका असले दिशाभूल करपाचो एक सेंटन्स वापरता ही इगर्जीक धाडले. पण आज तुमकां दिसता हें क्लॅरिफिकेशन दाखयल्लें आसा. म्हाका दिसता तुमी मातशें पळोवपाक जाय दॅट दीस इज नॉट ओन्ली फॉर द चर्च बट इज फॉर एवरीबडी. आणि आय एम व्हेरी थँकफूल टू द चर्च दॅट दे हॅव कंप्लायड अँड गिवन विदिन द टायम फ्रेम ऑल वॉट एवर वॉज रिक्वायर्ड बाय द IT डिपार्टमेंट. दिस इज द स्टोरी ऑफ द चर्च दॅट द चर्च फंक्शन्स लिगली अँड हे पळय दाखोवपाक सोदता डिसेबल करूंक सोदता. इट इज नॉट ऑन दॅट ग्राउंड लायन्स. इन्कम टॅक्स तज्ञ RK पिकले ITच्या नोटिसींचेर उलयलो. There are the fund boxes. Please display on the fund blocks that the 500 rupee notes and 1000 rupee notes are no longer legal tender. Kindly do not deposit any money in the box. As soon as the banks are free
that was last Sunday. I told them either you call Mamlatdar. In Goa, under the Mahajanis Act, temples are administered by the Mamlatdar. Mamlatdar is the author. Mamlatdar or his representative should be called, or a bank manager with whom you are banking, you should be called, and when you open the fund box, a Panchanama has to be drawn. And in the Panchanama, you must mention how many denominations are there. 500 rupees, 1000 rupees and other. This exercise should also be done either on 29th or 30th morning, depending upon the convenience of the bank. So that this is to prove that any religious institution is not used as a conduit for legalizing because as I have told you, these religious institutions' income is exempt from income tax provided you fulfill those conditions. So this is the only idea of the department and nothing else. Bureau Report, Prudent. सरकार आणि बँकांचे कॅशलेस मिशनाक शॉपवाले जाय तसे तयार दिसनात. गॅजेट्स पळोवन मातशे फाटी फुडें जातात. मंगळारा पणजी मडगांवां बँको मार्केटांनी शॉपवाल्या मेरेन पावल्यो. मात इझी मोबायल रिचार्ज वाल्यांक मात कॅशलेस ट्रान्झॅक्शनाची पद्दत मानवल्या. प्रत्येक बँक आपापले ऑनलायन प्लॅटफॉर्म शॉपवाल्यांक प्रमोट करता. शॉपवाले बँका कडेन कशे तरेन व्यवहार करतात ताचोय सर्वे चल्ला. बँकांचो कॅशलेस अवेअरनेस ड्रायव्ह पणजे आणि मडगांवां सुरू जालो. ड्रायव्हाक पणजे मार्केटाक 5-6 बँकांचे प्रतिनिधी आशिल्ले. सुरवातीक आमदारान मिटींग घेतली. उपरांत बँकांच्यो टिमी दरेका दुकानाचेर वचून ऑनलायन ट्रान्झॅक्शनांनी कॅशलेस धंदो कसो करूं येता ते शॉपवाल्यांक समजावंक लागले. मार्केटात बँकिंगाचो सर्वे तांणी केला. पणजे भशेन मडगांवाय बँकांच्यो टिमी भोंवताल्यो. टू मेक इंडिया कॅशलेस, एक ब्लॅक मनी संपूर्ण नष्ट करपाचें आनी पयसो म्हणजे क्रायम, पयसो म्हणजे टेररिजम फंडींग आनी हे नाका आशिल्ले सगळे उद्योग बंद करपाक जाय. जाल्यार म्हाका दिसता आमी वी हॅव टू मूव टुवर्ड्स कॅशलेस इकॉनॉमी. कॅशलेस जाऊ शकतात हे फक्त आम्ही त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करतो आणि सर्वे करतोय किती लोकांना कॅशलेस जाण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी आम्ही सध्या सुट्टे मिळत नसल्यामुळे त्यांना पाहिजे आहे कॅशलेस गेलं तर बरं होईल असंही त्यांचं पण ते म्हणतात की तेवढं त्यांना प्राईस कदाचित मिळणं म्हणजे बेसिकली सर्वे में हम लोग उनको ये बताएंगे कि UPI जो कि NCPI का एक प्रोडक्ट है वो हम लोग इसमें प्रमोट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. हम लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि UPI का वो लोग इस्तेमाल करें जिसके थ्रू जिसमें इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है. एक नॉर्मल सेलफोन से भी वो लोग हर बैंक का अपना अपना अलग कोड है जिसको लोग टाइप करके ट्रांजैक्ट कर सकते हैं. नहीं देखिए, जो भी छोटे छोटे वेंडर है अब करेक्ट हो रहे हैं, उनके पास करंट अकाउंट नहीं है, सबके पास सेविंग अकाउंट है. हम लोग इंसिस्ट करेंगे करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए, क्योंकि करंट अकाउंट ओपन करेंगे तो ही हम लोग POS मशीन दे सकते हैं. तो सेविंग बैंक के लिए हम लोगों ने 3 टर्मिनल लॉन्च किया है. UPI जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, उसमें 21 नेशनलाइज बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं उसमें. वो टर्मिनल आप यूज़ करके आप पूरे जो भी सपोज मेरे पास 5 अकाउंट है, मैं 5 अकाउंट के एक साथ लिंक करके इंटर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, इंटर बैंक ट्रांसफ़र. जैसे मार्केट में चेंज का बहुत शॉर्टेज आ रहा है, इस चेंज का जो प्रॉब्लम आता था मार्केट में दैट विल बी सॉर्टेड आउट इमीडिएटली. और कैश फ्लो जैसे कि कस्टमर को कैश रहते थे बैंक में डिपॉजिट करना रहता था, दैट टाइम विल बी बेसिकली सेव्ड ऑफ द मर्चंट्स. कॅशलेस आयडिया आज चडशा जाणांक मानवल्ली दिसना. बँकांच्या मोहिमेक शॉपवाल्यांचे रिएक्शन पळयात. स्वीप करतले जाल्यार ते 2 पर्सन आमी कोणा कडेन घेवचे, कस्टमराक घेवचे की आमचे कडेन, तेजेर आतां कितें करचें तें पयलीं गमपाक जाय. हे सरकारान मातशें आमचे कडेन हें केलां, हे स्वीप करपाचें टायम वेस्ट आनी ऑनलायन हेजे बी टायम वेस्ट, ते वयले आनी टायम वेस्ट जातले आमचे मशिनाचे बी. कॅशूच बरें पडटलें ना आमकां. हे स्वीप वगैरे ते आमकां ते आमचे कडेन येता ते 50 रुपया घेवन 100 रुपया घेवन ते आनी काडपाक तेजेर 50 रुपया खातीर आनी 5 मिनटां वेस्ट जातले, ते आमकां कोताक जावचें ना न्हू. मुझे तो लग रहा है 99% जो है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि 50% पब्लिक के पास में तो मेन आपका पैन कार्ड ही नहीं है. आप अकाउंट ही नहीं खोल सकते बैंक में जाके. अगर अकाउंट अगर 10-15 हज़ार जैसा जनधन में खोलोगे तो उसमें आप कितना ट्रांसफ़र कर सकते हो. एक 2 बच्चे हैं किसको घर में 5-10 हज़ार रुपये महीना, तो आप उससे उतना विड्रॉल नहीं कर सकते, उतना ये नहीं कर सकते आप. तो कैश कहीं ना कहीं आदमी की एक रिक्वायरमेंट रहेगी थोड़ा ना थोड़ा. हाँ, लेकिन मार्केट है, चलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखेंगे, कोशिश करेंगे. क्योंकि सामने यहाँ पे मार्केट में क्या है, लोकल कस्टमर जैसा लेबर क्लास का लोग आता है, उनके पास उनको उसको एजुकेशन नहीं रहता मेन बात, तो उनको वो यूज़ करने को जमता नहीं है. तो यहाँ पे ज़्यादातर कैश ही चलता है. देखेंगे आगे कोशिश करके.
आसान तो कैश ही है, लेकिन ऐसा किया तो अच्छा है, हमको भी टेंशन नहीं है। तो ये चल पाएगा क्या? हाँ चलेगा, देखेंगे। तुका रिस्क आसना, पैसे फाल्यां समज हाडटले जावं कोणी व्हरतलो म्हणून पाहिजे रिस्क आसा, ताका लागून सगळ्यांनी अशें करचेशें दिसता, म्हणजे तुका मोडीकय बी त्रास ना, कॅश कॅरी करपाक तुका त्रास ना। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार, सावयो डायस आणि तुकाराम मराठे। खलिस्तानाचो मुखेली टेररिस्ट हरमिंदर मिंटूचे बरे मागपी आनी सोयऱ्याचे फोन कॉल्स गोंयचे ATS स्कॅन करतात। मिंटूचे कांय लागींचे सोयरे फोंड्या लागसार रावतात। सुत्रां सांगता ते प्रमाण गँगस्टरां बरोबर पटियाला जेल ब्रेका उपरांत मिंटून गोंयच्या सोयऱ्यांक संपर्क केल्लो म्हूण अजून गोंय पुलिसांक लिंक मेळना। दिल्ली पुलीस म्हणटा मिंटूचे रिसेप्शन आनी भारता भायर पळून वचपाची गोंयांत लॉजिस्टिकल सगळी तयारी जाल्ली। प्रुडंटाक कळिल्ल्या प्रमाण गोंयच्या ATSक दिल्ली आणि पंजाब पोलिसांकडल्यान कांय मोबायल नंबर मेळ्ळ्यात। मिंटू बरोबर जेलींतल्यान पळून गेल्ल्या कांय गँगस्टरांनी ते नंबर वापरिल्ले। आता गोंयचे ATS ते कॉल डिटेल्स स्कॅन करतात। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण कांय दुबावीत राडाराचेर आसात। ते मिंटूक गोंयांत आलाशिरो दिताले, पूण ATSक आतां मेरेन मिंटूचे कसलेच कॉल डिटेल्स मेळूंक नात। गोंय पुलिसांनी अजून मेरेन फोंड्या लागसारच्या गावात रावतल्या मिंटूच्या एक्काय सोयऱ्याची जबानी घेवंक ना। 1989 ते 2007 मजगती 18 वर्सां गोंयांत रावतालो तेन्ना मिंटू ज्या लोकांबरोबर वेव्हार करतालो तांच्यो हालचाली गोंय पुलीस तपासतात। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। पुलीस सेक्युरिटी आनी ट्रॅफिक बंदोबस्ताचे बिल फारीक करिना म्हूण हायकोर्टान सनबर्नाच्या परसेप्टाक बरेच वडीर काडले। 2014 आदी केल्ल्या सनबर्नाचे सेक्युरिटी आनी बंदोबस्ताचे बिल अजून क्लियर जाल्ले ना। सरकाराच्या डिमांडाक परसेप्ट लायव्हान हायकोर्टात चॅलेंज दिली। सरकाराक देणे आशिल्ले पयशे कोर्टात डिपॉझिट करात, मागीरच अर्जाचो विचार जातलो म्हूण हायकोर्टान तांकां स्पश्ट केलां। 2012च्या सर्क्युलराक धरून नवे रेटीन पोलीस बंदोबस्त आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट फी दिवची म्हूण गोंय सरकाराचे उपसमितीन निर्णय घेतिल्लो आनी तो 2010 आनी 11 वर्सां जाल्ल्या कार्यावळीक लागू करचो म्हूण म्हणिल्लें। ताका परसेप्ट लायव्हान हायकोर्टान आव्हान दिलां। सुदारीत फी प्रमाण परसेप्ट लायव्ह सुमार 1 कोटी रुपये देणे। सुदारीत फी विशीं आमकां पयलीं कांयच कळोवंक ना म्हणून कंपनी सुदारीत रेटीन पयशे दिवंक तयार ना। कंपनीन कोर्टान 50 लाख डेपॉझिट केले आनी उरिल्ली रक्कम बँक गॅरंटी म्हणून भरली जाल्यारच तांच्या अर्जाची सुनावणी जातली म्हणून हायकोर्टान स्पश्ट केलां। डिपॉझिट दिवपाचे हायकोर्टाच्या सुचोवणेचेर परसेप्ट कितें करता ते फुडल्या हियरिंगाकूच कळटलें। हायकोर्टान केस 5 डिसेंबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। जम्मू काश्मीरात पठाणकोट आनी उरी भशेन परत हल्लो। टेररिस्टांनी पोलिसाच्या ड्रेसांत लष्कराच्या आर्टिलरी युनिटाचेर हल्लो केलो। 2 ऑफिसरां सयत 7 जवान शहीद जाल्यात। 2 वेगवेगळ्या अँटी टेररिस्ट ऑपरेशन्सात नागरोटा 3 आनी सांबा सेक्टरांत 4 अशे 7 टेररिस्टांक मारले। नागरोटा आर्टिलरी युनिटात घुशिल्ले 3 जाणांक मारले। टेररिस्ट युनिटाचे मेसांत घुसले। रातीं उसरे मेरेन लष्कराचे अँटी टेररिस्ट ऑपरेशन चालू आशिल्लें। घेऊ एक ब्रेक।